आनी होच आतां हांवें फिल्म केला देव लपादर. सो त्या फिल्माचो कॉन्सेप्ट म्हणजे वेगळे वेगळे जे जसे विशय आसता तसोच एक देवा बद्दल एक खूब एक सद्भावना आसा. सो ती भावना आनी एक एक वेगळो अनुभव येयला, कारण सगळे जाण देवाक मानता. सो हांवूय देवाक मानता, पूण असो जाग्याकार जो आसता, जो राखण करता, तेजो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसता. सो हांव वांयगण्या आसल्या कारणान, वांयगणचो मूळ आसल्या कारणान लपादर देवाक दिवो लावप ही प्रथा आसा. सोमारा थंय दिवो लावन वयता आनी लपादर देवाचो आशिर्वाद आमचेर आहा आनी खुबश्यो गोश्टी अश्यो आहा ज्यो पॉझिटिवली घडल्या आनी अनुभव येयला म्हाका आनी म्हाज्या डॅडीकूय बी. सो जशें लोकांची एक वेगळी सद्भावना आहा तेज्या बद्दल की वेगळो म्हणजे तो उल्याक खंयसरूय पावता, तो उलो मारिना फुडें खंयसरूय पावता. तेका अशें की आपल्याच लोकांक, वांयगणच्याच लोकांक न्हू, खंयच्याय लोकांक समज देव लपादराक उलो मारलो जाल्यार तो एका उल्याक पावता. आनी हो म्हजो भाव बाबी. सो तेजे कडच्यान म्हाका अश्यो खुबश्यो गोश्टी कळ्ळ्यो की तो तुमकां तर बाकीच्या लोकांचो असो खुबसो एक्सपिरियन्स आहा की जेंच्यांनी ते देवाक उलो मारला आनी तो खंयच्या ना खंयच्या रुपान येवन तांकां पावला. सो हेच्या नंतर हेच्या वांगडा उलयता भावा वांगडा उलयता एक विचार येयलो की हेजेर समज देवाची जी किर्ती आनी जी श्रद्धा आहा ती लोकां पर्यंत सगळ्या पावली आनी आतांचे यूथ आहा ते देवाचेर विश्वास धरता, पूण म्हाका अशें दिसूंक ना की तितल्या लेवलचो अशें आसा कसो. पूण त्यो गोश्टी म्हाका तेंच्या पर्यंत पावूंक जाय की पयलीं कशें घडटालें. पयलीं इतलें सगळें आमचे कडेन डेव्हलपमेंट, इतल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज नासल्यो, तेन्ना कशें वेगळें आसलें. आनी आतां कशें इतलें सगळें आसूनय आतां ना अशें ना. आतां सुद्दां आमकां कितें ना कितें त्रास जाता, कितें ना कितें प्रॉब्लम आसता. सो पूण त्या प्रॉब्लमाक एका उलोचेर तो देव पावता आमकां. सो तो अनुभव म्हाज्या डॅडीनूय घेतला, सगळ्या लोकांनी घेतला. सो त्याच्या नंतर हांवें ताका घेवन वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्या घरा वचोन जी जाणटी आहा आमची वांयगणची बी तेंच्यांनी अनुभव घेतला. इवन भायर जेन्ना थंय उत्सवाक लोक येता, जे जाणटे तांकां त्या देवाचो अनुभव जाला, तेंचे कडेन वेगळ्यो वेगळ्यो स्टोरीज विचारल्यो तांकां, तेंचो अनुभव घेतलो आनी ज्यो रियल स्टोरी तेंच्या लायफान ज्यो घडल्या, म्हणजे ज्यो खूब जाणांक सांगल्या की विश्वास बसचे ना, ना अशें कशें जावं शकता. सो ते अशें कशें जावं शकता ते हांवें ह्या फिल्मान दाखयला की तो कसो देव पावता आनी कितली तेजी किर्ती आसा ती. कॅमेरा फेस करून एक्टिंग करप अशें स्टेज आर्टिस्टाक कठीण वयता, कित्याक आमची लावड जाता आनी पूण खुबशीं केल्या शॉर्ट फिल्मां, टेलिफिल्म, सिरियलीन बी काम केल्ले कारण तो अनुभव आसलो. मितेश सरा वांगडा ह्या फिल्माक देव लपादरा बद्दल उलोवपाचें जालें जाल्यार मितेश सरा वांगडा हांवें राम प्रतिश्ठानाचो जो एक तेंच्यांनी थोडे 2-3 मिनटांचे शॉर्ट फिल्म केले, 10 मिनटाचे, तेतून रोल केल्लो हांवें. तेंची काम करपाची जी पद्दत आसा, फिल्मान कितें दाखयलां आनी फिल्म कशें आसा हें पयल्या उपरांत लोक थारायतलेच, ते आमी आतां उलोवन काय तसो कितें फायदो ना. मितेश सराचेर जर उलोवपाक गेलो जाल्यार ते बारकावे जे बारीक बारीक आसा न्हू, जशें आमी स्टेजीचेर काडटा, स्टेजीचेर डायरेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू काडटा बारीक बारीक, ते सगळे ते फिल्मान सुद्दां हाडपाचो प्रयत्न करता. जर ती गजल जावं जाल्यार परत परत रिटेक करप, परत परत त्यो गजाली करून घेवप आनी कॅरेक्टरायजेशना ते स्क्रिप्ट पयलींच रेडी आसल्या कारणान कॅरेक्टरायजेशन करपाक बरें पडटा. आनी म्हणून हे तेंच्या वांगडा म्हाजें दुसरें फिल्म आमी खूब रातभर काम केलें, 4-5 सुद्दां कमी शेड्युलान आमी खूब काम केलां. आनी ते थंयसर सारकी म्हणजे वज्र्यान इतकी थंडी, कडकडाची थंडी आसताली की थंय आमी सगळे जीव तोडून तशें काम केलां. आनी मातसो कळाव जालो, खूब कळाव जालो. रिलीज जावपाक कांय कारणां तेंच्यानी सांगलें कितें काय कारणां आसलीं, पूण तेंच्या वांगडा जें काम करपाक जी मजा येयली ती म्हणजे हांव तरी तसो तेंच्या वांगडा काम करपाक केन्ना एका पांयार हाडून सुद्दां तयार आसा. पूण खूब मजा येयली अशी काम करपा खातीर आनी खूब कितें शिकोवंक मेळ्ळें. इतकीं वर्सां नाटकां करून सुद्दां, फिल्मां सुद्दां करून खूब जाणां डायरेक्टराच्या अंडर केलां काम हांवें, पूण हेंच्या वांगडा जें काम करप तें खूबच वेगळें आसलें, खूबच अनुभव वेगळो आसलो. आनी एक स्क्रिप्ट तेजी ऑलमोस्ट रेडी आसली, जे स्क्रीन प्ले म्हणटा तो फूल रेडी आसलो, तेजी डायलॉगूय खुबशे अशे आपले आपले बरोवन काडिल्ले, फक्त ताका एक फायनल एक टच दिवपाचो आसलो. तो एक टच हांवें दिलो आनी म्हाका जास्त मजा आयली ती म्हणजे शूट, कारण जास्त आमी थिएटर आर्टिस्ट शूट पळोवपाक पावना, सो तितून इनवॉल्व जावप आनी पार्टिसिपेट करप, एक्टिंग करपाक मेळप हें एक बरें आसा. आनी खूब पॅशनेटली ही फिल्म तेणी केल्या आनी सगळ्यांनी खरेंच ही फिल्म पळोवपाक येवचें आनी एक
गोवन फिल्म मेकिंग जो प्रोसेस आसा ताका सपोर्ट करचो अशें आनी नवीन नवीन फिल्मां ह्या भागांतल्यान तयार जातात.